नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमळी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. कुठ्ठाळे फ्लायओव्हराचेर जाल्ल्या अपघातात दोगा तरणाट्यांक आयलें मरण. पणजे सावन वेर्णा वचपी मोटरसायकलीचो तावो सुटून डिवायडराक बशिल्लो धपको. फकत आपूच भाजपाक शकता हारोवपाक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आम आदमी पक्षाक दिवचो तेंको. पक्षात जावचे सामील. आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचे आवाहन. बेताळबाटी जाली भौशीक बसका. लुथरा भावांक बेगीनूच हाडटले भारतात. हडफडेचे सरपंच रोशन रेडकर, जमनीचे मूळ धनी प्रदीप घाडी आमोणकर आनी सुनील दिवकर हांचीय जातली चवकशी. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान बागा अडफडेंतल्या हॉटेलाक लागलो उजो. 10 लाखांचे जाले लुकसाण. सुदैवान टळी जिवीतहानी. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर चिमला भाजपा आनी आप पक्षा मदीं चल्ला गेर्र. म्हजे घर येवजणेक विरोध करपी पक्षाक मुख्यमंत्र्यान धरले धारेर. जाल्यार हडफडेच्या घडणुकेर आपाचो मुखेली केजरीवालान काडलो भाजपाचेर फोग. गोंयांत घडपी बेकायदेशीर घडणूक आड एक चळवळ आसा गरजेची. 19 डिसेंबराक गोवा बचाव अभियानाचो गोंयकारांक उलो. हडफडेच्या अग्निकांडात न्यायालयीन चवकशीची केल्या मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. फकत आपूच भाजपाक हारोवपाक शकता. गोंयची राखण आनी संवर्धन करपा खातीर भाजपाक हारोवन गोंयांत प्रामाणीक शासन हाडप गरजेचें आसा, अशें आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचें म्हणणें. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आम आदमी पक्षाक तेंको दिवचो आनी पक्षांत सामील जावचें म्हणून केजरीवाल हांणी आवाहन केलां. आयतारा सांजे बेताळबाटी घेतिल्ल्या बसकेंत अरविंद केजरीवाल उलयताले. बर्च बाय रोमियोलेन दुर्घटना प्रकरणात मुखेल दुबावित क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आनी गौरव लुथरा हांकां घेवन पुलीस बेगीनच भारतांत येतले, अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. जाल्यार ह्या प्रकरणात अधिकारी तशेंच हेर संबंधितांची चवकशी सुरू आशिल्ल्यान चवकशी अहवाल सादर जावपाक कळाव जातलो. घडणुकेची चवकशी करपा खातीर दंड अधिकाऱ्यांच्या समितीक सरकारान 1 सप्तकाचो वेळ दिल्लो. इतल्या मजगती दंड अधिकाऱ्यांच्या समितीन हडफडेचे सरपंच रोशन रेडकर तशेंच जमनीचे मूळ धनी प्रदीप घाडी आमोणकर तशेंच सुनील दिवकर हांची चवकशी केल्या. बागा आडफडेंतल्या एका कर्मा मोंतेरो ह्या हॉटेलाच्या स्टोर रूमात दवरिल्ल्या 2 डिझल जनरेटरांक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो. उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 10 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सुदैवान जिवीतहानी कोणाकूच जावना. ही घडणूक आयतारा सकाळी 11:04 वरांचेर घडली. हालीसराक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. 12 वरां पयलीं गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 6 सुवातींचेर उजो लागिल्लो. ह्यो घडणुको ताज्यो आसतना बागा हडफडेंतल्या एका कर्मा मोटेरो ह्या हॉटेलाच्या स्टोर रूमात दवरिल्ल्या 2 डिझल जनरेटराक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो. उपरांत बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 10 लाखांचे लुकसाण जाले आनी हेर मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस मेळ्ळें. ही घडणूक आयतारा सकाळी 11 वरांचेर घडली. देवादन जिवीतहानी टळ्ळी. हांव सध्या बागा आरपोरा हांगासर आनी हांगा येवपाचें कारण म्हणजे की सध्या अशी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या की जी बुलेट शोरूम आसा बागा आरपोरा हांगासर ताच्या कुशीक एक जे हॉटेल आसा त्या हॉटेलाच्या एका स्टोर रूमान जो एक ह्यूज जनरेटर जो आसा तो हॉटेल इंडस्ट्रीक यूज केलो वयता. त्या 2 जनरेटरांक सध्या शॉर्ट सर्किट जाल्ल्या कारणान उजो पेटलेलो आसा आनी ह्या उज्यान हे 2 जनरेटर जे आसा ते जळोन खाक जाल्ले आसा. ह्या जनरेटर जेन्ना उजो लागलो तेन्ना पुराय रुमान सद्या फोम जालो. उजो बरो व्हडल्या नेटान पेटलो आनी जे सायडीक तेच्या
जी 3 फॅन आशिल्ले तशेंच बाकीच्यो ज्यो इलेक्ट्रिकल वायरी ज्यो आशिल्ल्यो तेतून जळोन खाक जाल्ल्यो आसा. ही खबर जेन्ना पिलेन फायरीक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब घटनास्थळी धांव घेतली. हॉटेलाचे जे काही स्टाफ आशिल्ले तेंच्यांनी जे एक्झॉस्ट सिलिंडर आशिल्ले तेतूंतल्यान उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो आनी हाफ तेंच्यांनी कंट्रोलान हाडलो आनी जे अर्दो उरलेलो जो उजो आशिल्लो तो जेन्ना त्याच टायमार जेन्ना पिलेन फायर पावली तेन्ना तेंच्यांनी उजो जो आसा तो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. उजो इतलो व्हडलो आशिल्लो की तांकां म्हापसा फायर टीम जी आसा ती रिएन्फोर्समेंटा खातीर आपोवपाची पडली आनी दोगांयच्या मदतीन टीम वर्कान जो जनरेटराक जो उजो लागिल्लो तो सद्या अंडर कंट्रोल आसा. ह्या उज्यान सद्या ह्युमन कॅज्युअलिटीज सद्या कोणाक जाल्लेलो ना आनी सद्या जो उजो जो आसा हो पिलेन फायरीन अंडर कंट्रोल हाडिल्लो आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया त्या ओनरा कडल्यान तशेंच जे फायर टीम आसा तेंच्या कडल्यान ह्या उज्याची अपडेट कितें आसा पळय ती. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. शेनवारा चिमला वाठारांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आप पक्ष आनी भाजपा पक्षा मदीं गेर्र चालू जालें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हजे घर येवजणेक विरोध करपी पक्षांचेर बरेच फार पेटयले. जाल्यार सांजे वेळार आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवालान हडफड्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर सत्तेत आशिल्ल्या भाजपाचो फोग काडलो. पळयात. फकत 6 दीस उरल्यात जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक. उपरांत 22 तारखेक खंयच्या पक्षाक लोक कौल दितले हें थारतलें. भाजपा, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, आरजेपी आनी आप पक्षा मदीं अटीतटीची लढत चालू आसा. हाचोच प्रचार करपाक दिल्लीचे फुडारी लेगीत गोंया पावल्यात. आतांच लोकांक 2027च्या वेंचणुकेची ऊब मेळपाक लागल्या. पक्ष तर एकामेकाच्या नांवान फोगोट्यो फोडीत आसा. चिमला तर आप आनी सत्तेत आशिल्ल्या भाजपाचे गैर आतांच सुरू जाला. हांगा काँग्रेसीचो फुटीर आनी सध्या भाजपात प्रवेश केल्लो आमदार रुडॉल्फ फॅर्नांडीस सत्तेत आसा. ताजी ही एक परीक्षाच जावन रावल्या. शेनवारा चिमला सकाळी मुख्यमंत्र्यान जाहीर सभा घेवन म्हजे घर येवजणे विशीं उलोवप केलें. तशेंच हेर विरोधी पक्षांचेरय फार पेटयले. मजगतीं सांज वेळार आप पक्षाची जाहीर सभा जाली. सभेत आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवालान तर हडफड्या जाल्ल्या भिरांकूळ घडणुकेत भाजपाचो फोग काडलो. तशेंच प्रमोद सावंत सरकार हफ्ता वसुली सरकार आसा अशेंय विधान करत भाजपा सरकार पुराय भ्रष्टाचारात बुडला असोय खर आरोप केलो. वत खंय मारपाचे कमळाचेर 20 तारखे दीस जेन्ना तुमची घरां मोडपाक आयिल्ली तेन्ना सरकार कोणाचे असले? कोणाचे असले? घरां मोडूंक कोण येयल्लो? काँग्रेस. बरोबर हा. ती मामी जर नासली जाल्यार तुमची घरां मोडटली आसली. आता म्हजे घर हे तुमच्या नावार जावंक जाय काय नाका? तेका विरोध कोणी केलो? कोणी केलो? आनी कोणी केलो? आम आदमी. आनी कोणी केलो? आता तुम्ही मता कोणाक मारतले? कित्याक मता मारतले सांग? म्हजे घर म्हज्या नावार करपा खातीर. कित्याक मता मारतले? म्हजे घर म्हज्या नावार करपा खातीर. सगळ्या जाणांनी मत मारपाचे आनी कमळा शिवाय दुसरे कांयच ना. जे तुमकां आतां सांगोंक येतले पळय न्हू काँग्रेसवाले ते तुमची घरां मोडूंक येयल्ले. आता हांवें सांगोंक ना आनी तुमकां याद आसा. भुरग्यांक आसची ना. मामूक याद आसा काय ना? आसा मरे. कोण आयिल्ले? काँग्रेसवाले आयिल्ले. आत आयिल्लो आनी आता विरोध कोण करता? ते आरजी वाले करता. आम आदमी वाली पण करता. बरोबर काय नाही? तेका लागून तुम्ही सगळ्या जणांनी तुमचे मत नाईक आणि तेणी आता कोणाक तरी दिला आमच्या मुकेश खान एका जर दिला असत जाल्यार ते हाऊसिंग बोर्डाचे घर सुद्धा मुकेश खान म्हणता त्याच्या नावार जातले. लेकिन ये फायर इंसिडेंट क्यों हुआ? मैं उस टाइम दिल्ली में था. मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो अरपोरा नाइट क्लब था उसके पास ना कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट था, ना कोई बिल्डिंग परमिशन था, ना कोई कंस्ट्रक्शन का परमिशन था, ना कोई एक्साइज परमिशन था, ना कोई ट्रेड लाइसेंस था. कुछ नहीं था उसके पास. पूरा इलीगल था, गैर कानूनी था, फिर भी चल रहा था, खुलेआम चल रहा था. तो जब मैं गोवा आया मैंने अपने पार्टी के लोगों से पूछा, मैंने सब लोगों से पूछा, मैंने कहा कैसे चल रहा था? ऐसा किसी को दिखाई नहीं देता, प्रमोद सावंत साहब को दिखाई नहीं देता खुलेआम अगर कोई ऐसा चल रहा था? मैंने पूछा लोगों से कैसे चल रहा था. कहते हैं जी हफ्ता देते हैं. ऐसा है क्या? हफ्ता देते हैं क्या ये लोग? बोले जी हफ्ता देते हैं.
पुलिस को भी हफ्ता जाता है, ट्रेड डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, एक्साइज डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, पंचायत को भी सबको हफ्ता जाता है। प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है। गोवा के अंदर बिना पैसा दिए ईमानदारी से काम करना नामुमकिन है। गलत तो नहीं कह रहा? बिना पैसा दिए आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। आपने अपना घर बनाया, घर का रजिस्ट्रेशन कराने जाना है, पैसा देना पड़ता है। आपको बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराना है, पैसा देना पड़ता है। आपको म्यूटेशन कराना है, पैसा देना पड़ता है। आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, पैसा देना पड़ता है। आपको पानी का कनेक्शन लेना है, पैसा देना। कुछ भी जायज काम करना है, आपको पैसा देना पड़ता है। और जितने इलीगल काम है वो सारे काम चल रहे हैं क्योंकि वो हफ्ता किसको देते हैं? हफ्ता ऑफिसर्स को देते हैं, एमएलए को देते हैं, मंत्रियों को देते हैं। अगर मंत्री ईमानदार हो तो किसी भी एमएलए की हिम्मत नहीं है कि वो पैसा ले सके। अगर मंत्री ईमानदार हो, किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि पैसा ले सके। अगर मंत्री चोर है तो ऑफिसर भी चोर है। ऑफिसर पैसा लेते हैं क्योंकि मंत्री पैसा खाते हैं। अरपोरा फायर इंसिडेंट हुआ क्योंकि पूरी की पूरी प्रमोद सावंत सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, हफ्ता वसूली सरकार है। इस करप्शन को दूर करना है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयांत खुबश्यो बेकायदेशीर घडणुको घडटात. ह्या बेकायदेशीर घडणुकांक लागून गोंयांत भ्रष्टाचार वाडला. हाचें उदाहरण म्हळ्यार अडफळ्या जाल्लें अग्निकांड, जंय 25 जाणांचो जीव गेलो. ह्या भ्रष्टाचारा आड चळवळीचो उलो गोवा बचाव अभियानान गोंय मुक्ती दिसा निमतान केला. The courts, time and again, lay people have to come, organizations have to come and take up the grievances which takes so long, and the scoundrel, the scamsters get so much of time. Like how this salt pen has fried our Indian brothers and sisters, and God knows how many Goans. We have our doubts about the number. It could very well be more than 25. कोण गेला आणि कोणे मेजल्या, कोण भाजला आणि कोण उरला तो म्हाका खबर ना. इतलो आता संशय आयिल्लो आसा कित्याक सबंद भ्रष्टाचाराचे आमचे सरकार चल्ले आसा. हांगा आशिल्ले ते भ्रष्ट म्हणून तांकां कोर्टान सुद्दां व्हेले. इवन इन सुप्रीम कोर्ट आय एम कोटिंग. People's planning did not happen. Panchayat Raj did not come to the people. And मुख्यमंत्र्यान केन्ना गोंयच्या खातीर आपूण झडटा म्हणून म्हणूंक ना. ताचे हर एक भाशणाक एक व्हडलें प्रसिद्ध वाक्य आसा. श्री प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाल विकसीत हो कसलो विकास? जाळून उडोवपाचो लोकांक, कित्याक कायदे सगळे मोडिल्ले. But today we stand here to mourn the death of 25 people because of this illegality. And with the GBA mourns the death of 25 people in the Birch Romeo Lane fire at Arpora and is doubly anguished at the blatant corruption and criminal collusion of government authorities which made this happen. In a system of flourishing corruption, violations compound and lead quickly to disaster. We demand a judicial inquiry into this whole incident and exemplary punishment. Due to flooding, due to landslides and fire, because rules are being violated. And to protest these violations, okay, we are giving a call on 19th December, which is Goa Liberation Day. Let us all come to pay homage to our martyrs on that day, and we need to have another liberation movement from all these illegalities and corruption. Besides, we are going to pay our respect to all the people who were victims of these illegalities, the 25 who lost their lives, the known 25 people who lost their lives, and the unknown number of people who were affected by this disaster. So I call upon the people of Goa to assemble here
on the 19th December at 4:30 p.m. on Goa Liberation Day to pay our respects to the departed, whether it is for the liberation, those who fought for liberation, and also the victims of corruption. रामनगर धारवाड जाल्या भिरांकूळ अपघातात अब्दुल खदार या 55 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार दादू कौसर आनी हिना कौसर हांकां गंभीर दुखापत जाल्ल्यान धारवाडे हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. शेनवारा हरमल वरचवाड्यार जीव घेणो अपघात घडलो. रस्त्या कुशीकच्यान बांबू घेवन चलत वचपी 78 वर्साच्या गोविंद नर्सेक वेगान धांवपी टेम्पो नेटान धपको दिवन पळ काडलो. मांद्रे पुलीस फुडलो तपास करतात. राज्यात अपघातांचे प्रमाण वाढत आसा. शेनवारा हरमल वर्सा वाड्यार जीवघेणो अपघात घडलो. 78 वर्साचो गोविंद नर्से बांबू घेवन आपल्या घरार रस्त्या कुशीच्यान चलत वतालो. त्याच वेळार फाटल्यांतल्यान वेगान येवपी टेम्पोन गोविंदाक नेटान धपको दिलो. हो टेम्पो हरमलच्यान पेडण्या वतालो. अपघात घडटाच टेम्पोच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. पुलिसांनी टेम्पो ताब्यात घेतला. पुलीस फुडलो तपास करतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळान बिहार सरकाराचे भौशीक बांदकाम मंत्री नितीन नवीन हांची भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकर्ते अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्ली आसा. आदी ह्या पदाचेर भाजपाचे JP नड्डा आशिल्ले. भाजपाचो नवो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जाल्लो आसा आनी नितीन नवीन हो 12वो भारतीय जनता पार्टीचो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जाल्लो आसा. हेजे पयलीं जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आशिल्लो तो JP नड्डा आशिल्लो. तेणी 2019 ते 2020 पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पार्टेक सव केल्ली. मागीर तेजे उपरांत JP नड्डा हो पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जालो आनी आयज 15 डिसेंबराक भारतीय जनता पार्टीचो जो नवो कार्यकारी अध्यक्ष आसा तो नितीन नवीन हो नियुक्त केल्लो आसा. आनीक ही जी नियुक्ती आसा ती फॉर्मल जे पार्टीचे इलेक्शन आसता ते इलेक्शनाचे पद्दतीन नितीन नवीन हांची नियुक्ती जाल्ली आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पोलिओ हे सामके घातक दुयेंस. ह्या दुयेंसाक लागून चडशा भुरग्यांक अपंगूळपणां निर्माण जाता. 27 मार्च 2014 ह्या दिसा भारत अधिकृतपणान पोलिओ मुक्त जाहीर जालो. आयतारा गोंयभर पोलिओ डोसाची कार्यावळ जाली. गोंयच्या पुराय सेंटरांनी लोकांचो व्हड प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो. ह्या वेळार देशभरांतल्या 5 वर्सां सकयल्या सगळ्या भुरग्यांक पोलिओचे थंब दिले. पळयात. पोलिओ कॅम्पेन आज आमचो सुरू आसा PHC पर्वरीमच्या तर्फे 14 डिसेंबराक. हांगासर प्रत्येक भुरग्यान 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांनी येवन 2 ड्रॉप्स हांवें तांकां घालपाचे आनी आपल्या भुरग्यांक प्रोटेक्शन दिवपाचें. पोलिओ हें एक घातक दुयेंस जावन आसा. तें जाल्ल्या कारणान भुरग्याचे हात पांय आवळून येवन तांकां डिजेबिलिटी जावंक शकता. सो हे आमकां पोलिओ पयस करपा खातीर गव्हर्मेंटान हो कॅम्पेन सुरू केल्लो आसा. तर प्रत्येक आवय बापायक हे मागता की तांणी येवन आपल्या भुरग्याक हे ड्रॉप्स दिवचे.
आज पोलिओ डे आमचो आंगणवाडी पोलिओ बूथ आसा आनी हांगासर बरो प्रतिसाद मेळटा. अजून आता एक 35 जण आयिल्ले आहा आतां अजून आनी आमी ह्यो लोक येवंक जाय म्हणून आमी शेनवारा शुक्रारा आमी घरा गेल्ले आहा. थंय बरेच तरास आमी गेल्ले आहा दुकान सांगपाक बरी जागृती केला तुम्ही. आनी तशेंच आमची बालवाडी बाई आसा न्हू तेंची बरी मेहनत आसा तेंचो सुद्दां हातभार आसा. आनी लोक आतां एज आसा आतां आनी ह्यो पोलिओ आतां पोलिओ मुक्त जावपा खातीर सरकारान ह्यो पोलिओ घालपाचें थारायला. ऑलरेडी आमची इंडिया ही पोलिओ मुक्त जाल्लेली आसा. पूण शेजारी राष्ट्रान बांगलादेश पाकिस्तान त्या पोलिओ मुक्त जावंक ना. त्या खातीर लोक त्या इतले लोक आमच्या इंडियेन येतात आनी आमकां जावं शकता म्हणून सरकारान ते वर्साचे डोस दिवपाक थारायला. तो आनी ते आतां आमी लोकांक जे सांगले ते लोक आतां हांगा घालपाक येता. पल्स पोलिओ आसा. सगळ्या पालकांक विनंती आसा की तांच्यांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन ही मोहीम आमकां यशस्वी रित्या राबोवपाक सहकार्य करचें आनी आमचो भारत देश तशेंच जग पोलिओ मुक्त करपाक आमकां हातभार लावपाचो. चला तर तुमच्या भुरग्यांक घेवन लागींच्या सेंटराचेर वचून पोलिओ करपाचें. डिसेंबर म्हयनो लागलो तरी अंदू दिवचलच्या बाजारात अजूनही अपेक्षेप्रमाण कंदमुळां विकपाक उपलब्ध जायनात. आडवेळा आनी उसरा मेरेन पडिल्ल्या पावसाक लागून अंदू आळूची माडी, सुरण, रताळी आनी हेर कंदमुळांच्या पिकांचेर परिणाम जाला. देखून ही परिस्थिती निर्माण जाल्या अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. फाटल्या कांय वर्सांच्यान गांवठी कंदमुळां सयत कर्नाटकांतल्या जामोटी, रामनगर ह्या वाठारांतल्यान व्हडा प्रमाणात कंदमुळां दिवचलच्या बाजारात येतात. दिवाळी जातकीच ही कंदमुळां बाजारात येवपाक लागतात. अंदू मात अजून अशें चित्र दिश्टी पडना. पावसाक लागून कंदमुळाच्या पिकांचेर परिणाम जाला आसूय अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. पावस पडलो माडी कुशी पण बाकीचे कणग्यो बिणग्यो कमी जाला. कणग्यो आतां म्हणजे कणगेच जावंक ना पावसान आनी मातयेर काय आतां तितकी ओपन तितक्यो कणग्यो आणि ह्याच्या पुढे येवपाची शक्यता कमी कमी खूब कमी. 150 रुपये किलो कितें कणगी 150 रुपया किलो. आणि माडी बी बाकीची कंदमुळां बाकीची माडी 60 रुपये किलो, आवळे 80 रुपये किलो. म्हणजे अंदू कमी जा पण गिरायक आसा न्हू. गिरायक आसा पण आदले सारकें ना. साठे कणग्यान गिरायक आसा म्हटल्यार म्हारग 150 रुपया. करण हे बी म्हाका दिसता बाजारात ना. खूब कमी. बाकीचे चुरण बी चुरण 100 रुपये किलो आसा. पण हांगा म्हाका दिसता दिवचलच्या बाजारात जास्त जांबोटी, रामनगर थंयसून येता न्हू हे. फोरू भरपूर गिरायक आसता. फोरू भरपूर आसा म्हणूनच कमी. पण यंदा पीक कसं आहे. पावसामुळे कमी आहे यावर्षी, जास्त कमी आहे. कमी आहे. कमी आहे. त्यापासून गिराक पण कमी आहे. सगळं माडी पण जास्त नाही, पीक कमी आहे. सगळ्या पावसाने भरपूर नुकसान केलेले आहे. पावसाने म्हणजे दरवर्षी काय दिवाळी झाली की भरपूर प्रमाणात येत होते. भरपूर प्रमाणात येते. यावर्षी नुकसान शेती करायला झालं आणि काही कुजून वगैरे गेल्या. सगळे घुसून गेले, लागलेले आहे सगळे. हे खूप हे झालं. गिराईक आहे. गिराईक आहे. गिराक पण कमी आहे. पहिला सगळं गिराक पण नाही. मग आता सध्या रेट काय आहे. रेट 60 रुपये किलो. आणि मोठी अळूची माडी घेतली तर सगळं 60 रुपये किलोवरती देतो. पण असे देत नाही तू. नाही असं देतो. तुम्ही स्वतः करता तिकडे. नाही, आम्ही विकत घेतले दुसरे देतो. म्हणजे यंदा यापुढे आणखी जास्त येण्याची शक्यता नाही. नाही, जास्त येण्याची शक्यता नाही. तेव्हा भरपूर विचोली बाजार, साखळी बाजार, मागचा बाजार भरपूर येत होते. गाडीची गाडी भरून येत होते. आता यावर्षी भरपूर कमी आहे. पावसाक लागो. आणि आता अळूची माडी उभी खंयसून येता. रामनगरात. आणि ह्याच्या पुढे येवपाची शक्यता आसा. त्यापुढे
शक्यता आसा मातसो कमी आहा सध्या न्हू. रेट कितें म्हारग आसा रेट म्हारग आहा. म्हणजे आदल्या सारकें 60 ना रुपया किलो आदल्या सारको ना. 60 रुपया 70 रुपया किलो आसा. पण आदी तशें अंदू येवंक ना अंदू येवंक ना. वर्सा बऱ्यो भरपूर ये तशें अंदू येवंक ना. अंदू कमी आहा. म्हणजे ह्यो आमाड्यो चडश्यो हांगासून येता कर्नाटकांतले जांबोटी जामोटी जांबोटी जांबोटी. रामनगर जामोटी वर्सा मातशी भरपूर ये न्हू गो. तशें अंदू ना. वर्सा दिवाळी जाली काय एक हो भरपूर भरपूर ये. अंदू मातशें कमी आहा. म्हणजे हो आडव्या पावस पडलो तेका पावस लागून पडलो न्हू. पुसल्यो लोकांच्यो आनी पुसल्यो बी पुसोनूय बी लोकांचे गेल्यो. ताका लागून ते आतां मातसो कमी जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गूड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब